राती म्हणजे ती शॉर्ट सर्किट जाली. घरान कोण आमी नाशिल्लो? कोण नाशिल्लीं, घरान कोण नाशिल्लीं. आनी मागीर आमकां आमकां सकाळीं वचून ते आमचे हेणी फ्रेंडान म्हज्या आपोवन हाडलो. ते अशें जालां म्हणून म्हाका हें केलें. सो फायरान मागीर फायर पालयलो. फोर्साक तेंच्यांनी कळोवन मागीर तेणी जालें कितें, हो आमचो शेजारी भूत आसा तेणें आवाज येता अशें म्हणून दोन्न पळयलो. दोनाय आवाज येता म्हणून मागीर तो उठलो आनी पळयलें जाल्यार उदक. तेणें बावड्यान येवन हांगसर उदक नळाचें करून तेणें मारल्यो. परत तेणें मेन ऑफ केलो आनी मागीर सायडीक तेंकां वचून आमचे दुसरे चुलत भाव आसा तेंकां उठयले. आनी मागीर ते हें करून ते पालोवपाक फायर फोर्साक फोन केलो तेंच्यांनी. आनी ह्या बंगलो आसा पळय त्या बंगल्यांतल्या लोकांनी पळयलें आनी मागीर फायर फोर्साक हाडलो. फायर फोर्स येवन मागीर तेंच्यांनी तें हें उजो पालयलो. अंदाजे कितले लॉस जाला आसतले? अंदाजे म्हाका 3 ते 3.5 लाख रुपया जातले. नळ ते हे टायल्सूच पयर हालीं बसयल्या 15 दीस जाले बसयल्या. सगळें सो घरान कोण नाशिल्लो? घरान कोण नाशिल्ले. आमी मातशें ते मावाडे गेल्लीं ते आमचो तो मेवणो हें जाल्लो म्हणून तेजे ते हेका लागून आमी थंय गेल्लीं. तेन्ना राती कोण ना जालें घरान. आज सकाळ फुडें उजो लागलो आनी कारण अशें समजता की शॉर्ट सर्किट जावन हो उजो लागलेलो आसा. तेन्ना घराची जी नुकसान भरपाई म्हणजे बरोच तांकां डॅमेज जो जाल्लो आसा आमी पळयले ते प्रमाणे. हांव मागतां आमचे गोंय राज्याचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्थानीक आमदार बाबुराव नायक सर आनी तांकां सरकारी लेवलाचेर मदत करची, कित्याक सर सदांच हेल्पफूल असो आसा आनी सर तांकां मदत अवश्य करतलो. प्रेमानंद नायक हेज्या जागान ह्या घरा कडेन ताजे राती शॉर्ट सर्किट जावन हांगासर उजो पेटलो. बरेंच नुकसाण जाल्लें आसा म्हणून वेळान फायर ब्रिगेड आयली आनी अनर्थ जावपाचो टाळ्ळो. कित्याक ते एक सिलिंडर आशिल्लो, देवा कृपेन ते सिलिंडर बीन कांय जावना आनी इतल्यार आमी समाधान मानपाचें की इतल्यार आमचें हें जालें. डाग फोंडा हांगसरल्या प्रेमानंद नायक यांच्या घराक आयज सकाळीं 4 सुमार उजो पेटलो. शॉर्ट सर्किट जाल्ल्या कारणान उजो पेटलेलो डावट आसा. तशेंच शेजाऱ्यांनी जेन्ना उजो पेट्टा तसो आवाज येयलो तेन्ना हांगा येवन उजो पालोवपाचो प्रयत्न केलो, पूण उजो चड पेटलेल्या कारणान तेंच्यांनी फायर स्टेशनाक कॉल केलो आनी स्टाफांनी येवन हांगा उजो पालयल्लें आसा. घराचे छप्पर तशेंच बाकीचे सगळे कपडे आशिल्ले तितले लासून डॅमेज जाल्ले आसा. त्याच बरोबर जी किचनान आयदनां आशिल्लीं ती सुद्दां लासून गेल्लीं आसा. अंदाजे 3.5 लाख रुपया पेक्षा अदीक लॉस जाल्ले अशें डावट आसा. सद्याक ग्रामस्थ आनी बाकीचे कोण आसात समाजसेवक हांगा येवन पळोवन वयता. सो सरकारान मदत करची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक TV खातीर स्वप्नील च्यारी.